Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशाप्रमाण म्हादयच्या परिस्थितीचे इन्स्पेक्शन आज थारिल्ले. तांच्या वांगडा प्रुडंटाची टीमूय गेल्ली. साक्षीदार पर्यावरण अभ्यासक राजन केरकार आणि WRDचे अधिकारी आशिल्ले. सकाळी तुम्ही भितर गेले उपरांत कितें एक्झॅक्टली जालें ते? सुरवेक जेन्ना हांव कणकुंबी हांगाच्या इन्स्पेक्शन बंगलोन गेलो, तो PWDचो बंगलो, तर तितून आमकां आमचें स्वागत बी केलें. पूण मागीर कोणी तरी म्हाका वळखलो आनी तुमी राजेंद्र केरकर न्हू अशें विचारलें. आनी मागीर म्हाजें आयडेंटिटी कार्ड घेवन म्हाका त्या संदर्भान म्हाजो कॅमेरा आसलो, तो कॅमेरा घेवन तेतूंतले फोटो सगळे पळोवन तेंच्यांनी म्हाका भायर वचपाक सांगलो. आनी एकंदर गोंयचे जे जलसंसाधन खात्याचे काही कर्मचारी असले, अधिकारी असले, तांकांय तेंच्यांनी थंयच्यान भायर काडले. आनी तेंच्यांनी मोठ्या प्रमाणात पोलीस थंय हाडून दवरलेले आसा. पोलिसांनी आमकांय त्रास केलो आनी जे आमचे अधिकारी आसा तांकांय त्रास केल्लो आसा. अशें आसतना कर्नाटकाचे अतिरिक्त अधिकारी जे आसा, तेंचे ज्युनियर इंजिनियर आसा, तेंचे एसिस्टंट इंजिनियर आसा, व्हडलो ताफो थंय ते घेवन येयल्ले आसा. आनी त्या शिवाय पोलीस बळ आनी फॉरेस्टाचे लोक थंय त्या वाठारांत येयल्ले आसा. हे पुराय तरेन बेकायदेशीरपण आसा. कर्नाटक जाणा आसा की आपली बाजू जी आसा ही पुराय तरेन लंगडी आसा आनी बेकायदेशीर आसा. जेन्ना आमी लोकशाही देशांत रावता तेन्ना पारदर्शकता खूब म्हत्वाची आसा. कर्नाटकाक ही पारदर्शकता जी आसा ही दाखोवन दिवपाची ना आनी ताका लागून आमकां तेंच्यांनी थंय आडमेळे निर्माण केल्ले आसा. पत्रकारांक लेगीत थंय वचपाक तेंच्यांनी दिल्लें ना. एकंदर कर्नाटकाची ही जी बाब आसा ही पुराय तरेन झुटिंगशाही आसा आनी अलोकशाही कृत्य आसा कर्नाटकाचें. म्हादयचेर केल्ले बेकायदेशीर कर्म लिपोवपाक काचाबूल जाल्ल्या कर्नाटकाच्या प्रशासनान पुलीस बंदोबस्त कडक दवरिल्लो. थंय आयिल्ल्या मिडियाचो धरून सगळ्यांचो तांणी अपमान केलो. सगळ्यांक धांवडावन घालपाचो यत्न केलो. हे सगळे आता थंयचो जो दबाव तंत्र जे तेंचे चालू आहा, तेंचे एक वेगळे पद्दतीची वागणूक ते दिता. गोंय सरकाराचो रोल, गोंय सरकाराची भुमिका कितें आसपाक जाय आतां? गोंय सरकारान कर्नाटकान जे कितें चलयलेलें आसा तेचेर पुराय तरेन तेच्यांनी आक्षेप घेवपाक जाय. कारण लोकशाही देशांत अशा प्रकारची झुंडशाही जी आसा ही पुराय तरेन चुकीची आसा. आनी कोण येवपाक जाय, कोणी कितें करपाक जाय तेची तेंच्यांनी आचार म्हणजे जे आसात ते नियम जे आसा, अटी ज्यो आसा ह्यो सगळ्यो नमूद करपाक जाय आसल्या पत्रान. त्या शिवाय ज्या परिसरान आमकां तेंच्यांनी बंदी घातलेली आसा थंय खरें म्हणजे कमिशनर किंवा तेंचे अधिकारी आसा तेंच्यांनी प्रोहिबिटेड एरिया म्हणून नोटिफायड करपाक जाय आसलें. तशें कितें केल्लें ना. आनी PWDच्या एका इन्स्पेक्शन बंगलोन हे सगळी बैठक चलता त्या वाठारांतल्यान आमकां थंयच्यान भायर काडप हें सुद्दां पुराय तरेन अलोकशाही आसा. जर हो विशय जो आसा तो लोकशाही देशान वेवस्थीतपणान तांकां मांडपाचो आसा जाल्यार तेंच्यांनी पारदर्शकता पाळपाक जाय. ती पारदर्शकता कर्नाटक पाळिना हाचेरूय गोंय सरकारान आक्षेप घेवपाक जाय. नाजाल्यार कितें जातालें की कर्नाटकाक आपूण जे गुन्हे करता ते सगळे पचत वयतले. ह्यो गजाली सुप्रीम कोर्टा पर्यंत पावोवपाक जाय. हियरिंग निश्चितपणान सुप्रीम कोर्टा समोर काही हे जे मुद्दे आसा ते विचार करून सरकारान मांडपाक जाय. नाजाल्यार कर्नाटक जे आसा हे आमकां ह्या प्रश्नार गुंडाळपाक शकता. म्हाका दिसता गोंय सरकारान ह्यो सगळ्यो गजाली की बाबा हे इन्स्पेक्शन सुद्दां सुप्रीम कोर्टान सांगलां ते कशे पद्दतीन आपणाक जाय तशें कर्नाटका करता हे सुप्रीम कोर्टा मुखार मांडपाक जाय. व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे वांगडा लौकीक शिलकार, प्रुडंटा खातीर.